नमस्कार. आम्ही आज सध्या अंजुना कुमार वाड्याचेर हो तुमी फाटल्यान म्हजे रस्तो पळोवंक शकतात. हो रस्तो सारकोच मॅच जाल्लो आसा. रस्त्याचे पोर्टल्स बी हेजे व्हडले पडल्यात की अजून पर्यंत ऑथॉरिटीन हेजेर कांय लक्ष दिल्लें ना. फाटींच ह्या रस्त्याची अवस्था अशीच जाल्ली, पूण तेन्ना ऑथॉरिटीन हांगासर येवन कॉन्क्रीट बी घातिल्लें, पूण पावस येयलो आनी तें कॉन्क्रीट बी सगळें व्हांवून गेल्लें आसा. आनी आतां जी रस्त्याची स्थिती आसा तशीच जाल्ली आसा. सगळ्या रस्त्याचेर व्हडली व्हडली खोणकुलां पडिल्ली आसात. एक सायडीन खंयच्यान तरी उदक येता आनी फूल रस्त्यार हांगा सांठून उरिल्लें आसा, जेणे करून जे पोर्टहोल्स आहा तेज्या भितून उदक भरलां आनी लोकांक पोर्टहोल्सचो अदमास येयना आनी खुबशे जाण हांगासर पडिल्ले आसात. पूण हांगाची जे ऑथॉरिटी आसात ते हांगा आजून पर्यंत कोणेच लक्ष दिल्लें ना. आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे केन्ना केन्ना खंय ह्या रस्त्यार रातची लायटी नासता तेन्ना सुद्दां हांगा खूब जाण पडिल्ले आसात. पूण ह्या हेजेर बेगितल्या बेगीन ऑथॉरिटीन लक्ष दिवचें आनी हे जे पोर्टहोल्स आहा ते फील करची अशी हांगाच्या स्थानिकांची मागणी आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. नमस्कार, माझे नाव चंदन मांद्रेकर. हांव नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट काँग्रेस. आज तुम्ही पळयला जेन्ना कुमारवाड्यासून हे वयता पळय तो रोड सारको असो पिड्ड्यार जाला. तेतून येदे व्हडले पोटफूल उणके पडल्या, तरी पूण तो आमी जेन्ना आवाज करता पळय तेन्ना खंय तरी तो काम चालू जाता आनी मागीर खंय तरी स्टॉप जाता. अजुनूय पासून आमी जेन्ना आवाज करता पळय तेन्ना सेम परिस्थिती आहा. थंय इतले उणके पडल्या जेन्ना तूं एम्ब्युलन्स जेन्ना वयता पळय ते खंय तरी जे भितून पेशंट आहा ताका खंय तरी धोका आहा आनी धोका आसल्या कारणान खंय तरी ताचो जीव वचोंक शकता. आनी इवन तुम्ही पळोवंक शकता की जेन्ना यो वच करता जाल्यार तेंचे गाडयेंक व्हडले व्हडले त्रास आहा. जे गाडयांचे खंय तरी मेंटेनन्स वाडटा आनी थंय इतलो हे आसा की वचपाक येवपाक खूब त्रास जाता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन हें काम बरे भाशेन करपाचें. की मदींच तुमी काम स्टार्ट करता, मदींच जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो काय तुमी स्टार्ट करता आनी मागीर तुमचो जागूच ना. खंय तरी हे वायट दिसता की तुमी करता जाल्यार सगळेच रोड सारके करपाक जाय.